केपें वाठाराक जे कपेलवाड डीएम आसा जे रिटर्निंग वॉल जे काम चालू आशिल्लें ती बे गॅरेजां चालू केल्लें आसा तुमचें कितें म्हणणें आसा? पयलीं सुवातेर हांगा जें काम चालू आसा तें टेंडर जायनासतना केलां. आतां तेमकां समज इमर्जन्सी क्लॉज समज लावून समज हें करपा जाय आशिल्लें, बांदपा जाय आशिल्लें, बरें आहा. आतां एक वर्स जालें वॉल हें रिटर्निंग वॉल म्हणल्यार आतां ते जुन्या रावल्यात. एक जाल्यार दुसरी गजाल आतां हांगा जें काम जें जाता तें सारकें जायना. सारकें मात काडप ना, थिंगा तुगेलो जो कोस घालप ना, फक्त ते गुलाडून घालता. आतां अशें करून समज काम केलें जाल्यार ही रिटर्निंग वॉल सारकी उरपाक शकतली. वर पोत्तून म्हणून आमकां शेतकारांक त्रास जातले. आतां जे हांव काल हांगा गेल्लो तेमकां सांगून गेल्लो की कोस नासतना हिंगा बांदकाम करची न्ही म्हणून. तशेंच हांवें PWD इंजिनियराक हेय फोन केलो आनी तो आपूण पळयत म्हणटालो, पूण हिंगा कोस नासतना काम चालू आसा. म्हणटकीच हें सब स्टँडर्ड काम आनी ताबडतोब डिपार्टमेंटाचें लक्ष घालचें आनी कावन्सिलरांनी पळोवचें, कित्याक कावन्सिलरांची जबाबदारी आसता जे वाड्यां कितें जाता तें काम सारकें जाता काय ना पळोवपाचें. म्हणटकीच कावन्सिलरांनी लक्ष घालचें आनी तें काम बरोबर करून घेवचें अशें म्हणणें. ताका हांवें इंजिन वॉल स्टार्ट करची पळय हांव इंजिना मेळ्ळो हेय मेळ्ळो आनी तेणें म्हाका सांगिल्लें 1.5 मीटर भितर घालपा जाय म्हणून. फावंडेशन ते 1.5 मीटर. पूण अशें दिसता की शेता लेवलाचेर तें फावंडेशन आहा आनी समज फावंडेशन उरलें जाल्यार एखादी फुडाराक ती जी कोसळपाक वापरी जाल्यार तशी उजी पडपाक शकता.